से प्रामाणिकपणान काम करपाचें, जिद्दीन काम करपाचें हें ध्येय आसपाक जाय. मध्यंतरीच्या काळात तातूंत थोडेशे वायट प्रवृत्तीचे लोक भितर सरले. म्हादय हो विशय जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक गोंयकाराक सामको जिवलग असो विशय आसा. बेसिकली आय एम ए व्हेरी डिसिप्लिन पर्सन. भारतीय जनता पक्षा भितर डिसिप्लिन खूब आसा, शिस्त खूब आसा आनी एक कार्यक्षमता हे पळयतात ते. नमस्कार, आम्ही आज आसा शिरोडा एक निसर्गरम्य अशा वाठारान आमी म्हणू शकता RIT जेका म्हणटा आमी, रायरेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरींग हांगा. आनी आमी जेंकां भेटूंक आयल्याक तेंचो जो तेंची कार्यकिर्द आहा ती सुमार 30 ते 40 वर्सां पॉलिटिक्सान आसात. ते मदीं घडये 2 टर्म नाशिल्ले, पण तेंची ते थंडपणान किंवा थंडसायेन जे इश्यूज टॅकल करतात ती एक जी कला आहा तांकां पयल्यारच खंय फुडलो जो मनीस आहा तो थंड जाता किंवा कूल जाता. पण त्याच पोट तिडकीन लोकांचे प्रश्न जे सतत एसेंब्लीन मांडतात अशें गोंय राज्याचे WRD मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर. सर नमस्कार. नमस्कार. कशे आहात? आसा बरें आसा. पयलें तुमकां तुमच्या वाडदिसाची खूब खूब परबीं. थँक्यू, देव बरें करूं. जशें हांवें म्हणलें, तुमी अशें म्हणटात की तुमकां पयलें खंय फुडलो जो मनीस आहा तो आपुणूच थंड जाता. कित्याक नॉर्मली म्हाका राग येना केन्ना. आनीक चेहऱ्याचेर स्मित हास्य दवरलें किंवा हास्य दवरलें की ऑटोमॅटिकली मुखारलो मनीस जो आसा पळय न्ही तो हांवूच अशें म्हणून न्ही, खंयचोय मनीस जो पॉझिटीव हांणे वता तर मुखारलो जो मनीस आसा तो पगळपाक जाय, विरगळपाक जायच. आनी ताजो एखादी कितें सुद्दां राग आसलो जाय तो कमी जाता. न्ही अशेंय पळयलां आमी थोडे फावटी तुमकां एसेंब्लीन अशें पळयलां तुमी इतके पोट तिडकीन उलयता म्हणजे तुमी खूबच इमोशनल जाता खंयचे इशू. ना नॉर्मली एक दोनदांच जालां अशें. फाटल्या आतां जवळ जवळ 19 कितें म्हटल्यार 84 पासून हांव एसेंब्लींत आसा. सादारणशें म्हणजे हाल्लीच्याच ह्या 5-7 वर्सां एक दोनदां अशें इन्सिडंट घडले की ज्या वेळार विरोधी हातूंतल्यान एक वेगळ्याच प्रकारचो सूर आशिल्लो, वेगळ्याच प्रकारची भाशा वापरपूर जाताली आनी म्हणून मागीर तो मातशें थोडोसो राग वगैरे अनावर जालो. पण सोड, दॅट हॅपन समटायम्स, इट इज नॉट ऑलवेज. हय, पयलें म्हणजे शिरोडा, तुमच्या खातीर शिरोडा म्हणजे कितें? आतां शिरोडे म्हजी जन्मभुमी आनी कर्मभुमी बीन. जन्मभूमी म्हणना फुडें म्हाकाच अशें म्हणून न्ही, हर एक व्यक्तीक ज्या गांवांतल्यान तो जन्मता ताका त्या गांवा बद्दल, त्या प्रांता बद्दल ते देशा अभिमान आसूंकूच जाय. त्याच पद्दतीन म्हाकाय बी हांगसर अभिमान आसा. इतलेंच कितें जालां की श्री कामाक्षी देवीच्या कृपेन म्हजे ही कर्मभूमी जी जाली, कारण वेवसायान हांगाच बीन, कामधंद्या निमित्यान हांगाच बीन, दुसरे कडेन वचप जालें ना. म्हणजे समजा एखादी नोकरेक आशिल्लो जाल्यार दुसरे कडेन वचप जाता आशिल्लें. सो तें जावना. कर्मभूमी हांगाच जाली. हांगा जवळ जवळ 4-5 हजार भुरग्यां कडेन संपर्क आयलो, पेरंट्सां कडेन संपर्क आयलो एज अ टिचर म्हणून. आनी त्यामुळे ह्या गांवा संबंदी एक वेगळी भावना आसा. नंतर मागीर 1984 तमाम मतदारसंघात लोकांनी आदार दिलो, सहाय्य केलें आनी त्यामुळे एकंदर सगळ्या 4 गांवां संबंदी एक वेगळी भावना आसा. भाऊ म्हणटात तुमकां, भाऊ. सो भाऊ ही केदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी? तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार वयान जो ल्हान आसा किंवा व्हड सुद्दां आसा तें म्हणना फुडें एक वेगळेंच हें जाता न्ही. फॉर्च्युनेटली फॉर मी हांव घरा भितर सगळ्यांत व्हडलो भाव. आमी सगळे 6 भाव आनी व्हडलो भाव म्हणटरी ते भाऊ म्हणटाले आनी सभोवतालचे तांचे बरोबर दोस्त वगैरे आशिल्ले पळय न्ही तेय भाऊ म्हणपाक लागले आनी ते प्रचलीत आसा. आतां तुमचें आतां खातें जें आसा आयज जें तुमचें खातें आमी पळयता आमचे मिनिस्ट्रीन जें आहा तें खातें अशें की तें म्हाका दिसता ग्रास रूट लेवलाचे जे लोक आसा, जे गोंयकार आसा किंवा कोण आसा तांकां निगडीत असो एक डिपार्टमेंट म्हणजे WRD. दोन्ही डिपार्टमेंट म्हणजे तीन डिपार्टमेंट आसा म्हजे कडेन. एक आसा WRD, दुसरें आसा कॉर्पोरेशन, तिसरें आसा प्रोविदोरिया. प्रोविदोरिया हे पोर्तुगीज जमान्यांत काही गोंयचे दानी लोक आशिल्ले पळय न्ही त्या लोकांनी सुरू केल्ली, सरकारान सुरू करून त्या लोकांनी सुरू केल्ली आनी मागीर ती पोर्तुगीज संस्थेन ताब्यांत घेतली आनी वगैरे वगैरे.
पण तशेंच कॉर्पोरेशन जें आसा पळय न्ही 1962 कॉर्पोरेशनची पहिली संस्था जी आसा पळय न्ही 62-63 सुमार हांगसर सुरवात जाली गोंयांत, ती बी 70 तालुक्यांत. आनी ताजे नंतर मागीर आतां गोंयांत पळयलें जर जायत जाल्यार 12 तालुक्यांतल्यान जवळ जवळ 1000भर संस्था ज्यो आसात पळय न्ही सहकार क्षेत्रांतल्यो ह्यो तुगेल्यो स्थापन जाल्ल्यो आसात. 2500 सुमार हावजींग सोसायटीज आसात आनी 1000 ते 1500 सुमार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात, पाणी वांटप सोसायटी आसात. तर कॉर्पोरेशन सुद्दां आसा पळय न्ही तातूंत भितर आयचे घडयेक म्हजे हिसपान सादारणशे 10,000 तरी कुटुंब जी आसा पळय न्ही ती निगडीत आसात. 10,000 कुटुंब म्हणना सॉरी 15 लाख लोक जे आसा पळय न्ही ते संबंदीत आसात ह्या क्षेत्रा कडेन कॉर्पोरेशन सेक्टर कडेन. कॉर्पोरेशन सेक्टर जें अशें आसा की जे हर एक व्यक्ती कडेन संबंदीत म्हणजे गोंयचे सहसा अशें एखादी कुटुंब आसचें ना जे सहकार क्षेत्रा कडेन लिंक ना अशें. उदाहरणार्थ म्हणजे शहरांतले काही सुखवस्तू लोक जे आसात पळय जे विके सोसायटी कडेन वगैरे तांचो संबंद ना, तांदूळ हाडपाचे, गंव हाडपाचे, तेल हाडपाचे वगैरे वगैरे जे पयलींच्या जमान्यार मेळटाले. पूण तरी आसतना ह्या लोकांचो संबंद सहकारी बँक ज्यो आसात, क्रेडीट सोसायटीज, कॉपरेटीव बँक्स हांचे कडेन तांचो संबंद आसताच. त्यामुळे किंबहुना क्वचितच एखादी कुटुंब मेळटलें की ज्या कुटुंबाचो संबंध सहकार क्षेत्रा कडेन ना. तर इतले सामके गरजेचे, इतले म्हत्वाचे हे डिपार्टमेंट आसा. WR डिपार्टमेंट तशें आसा. कॉर्पोरेशनाची पयलीं विचारपाक आतां कॉर्पोरेशन म्हणलें की ना पयलो जो गोंयांत तरी आमी जे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट तेन्ना आमी दोळे फुडें ती गोवा डेअरी जी फाटलीं शेगीत खूब वर्सां लॉसान वताली. जेन्ना तुमी हँडल केलात कशें चेंजीस जाले कितें जालें? न्ही सहकार क्षेत्रां भितर एकंदरीत सगळे सहकार क्षेत्रां भितर प्रामाणीकपणान काम करपाचें, जिद्दीन काम करपाचें हें ध्येय आसपाक जाय की आपूण प्रामाणीकपणान काम करतलो आनी क्षेत्र अशें आसा पळय न्ही तें नांव हाडटलो अशें म्हणून सहकार क्षेत्र. तर मध्यंतरीच्या काळांत पयलीं सुरवातीक लोकांनी जें स्थापन केल्लें पळय न्ही उदाहरणार्थ जयकिरण शिरोडकर वगैरे वगैरे ते लोक जे जुने लोक आशिल्ले पळय न्ही तांणी तें सुरू केलें तें जिद्दीन सुरू केलें की हें सहकार क्षेत्रांत स्थापन जावपा जाय गोंयांत. मध्यंतरीच्या काळांत तातूंत थोडेशे वायट प्रवृत्तीचे लोक भितर सरले आनी त्यामुळे सहकार क्षेत्रांत थोडेशें गालबोट लागिल्लें आसा. पूण अजून सुद्दां बरेच लोक अशे आसात जे सहकार क्षेत्रा कडेन अत्यंत प्रामाणीकपणान काम करतात आनी वावुरतात. तांकां दिसता की सहकार क्षेत्र आसा पळय न्ही खूब मोठी उसल्या हाजेर स्थानाचेर पावचें अशें म्हणून. आनीक त्या नुसार मागीर गोवा डेअरी आसूं किंवा मार्केटिंग फेडरेशन आसूं किंवा मागीर बागायतदार सोसायटी आसूं किंवा मागीर त्या वटेच्यान प्रकाश वेळीपाची जी सोसायटी आसा तुजी हय त्या सोसायटी 2 आसात त्यो 2 अश्यो कित्येक सोसायटी आसा. पेडणेची शेतकरी संघ आसा. हातूंत भितर आतां गोवा डेअरी जी आसा पळय न्ही गोवा डेअरीन काही लोक अशे भितर सरले की जाणी फीड प्लांट जो आशिल्लो पळय न्ही जो तांकां एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक दिलो गेल्लो ताजेर हात मारपाक सुरवात केली. आनीक तशेंच मागीर डेअरीक जे रॉ मटेरियल जाय दूद वगैरे वगैरे रॉ मटेरियल दूद जाय पडटा डेअरीक हांगा सुद्दां थोडेशें गैरवेवस्थापन जालें आनी त्यामुळे नुकसाण जें आसा पळय न्ही त्या लाखाच्या घरांत पावलें. कोट्यांनी म्हटलें आतां जालां अशें की सरकारान पयर निर्णय घेतलो आनी मुख्यमंत्री तातूंत लक्ष घालून आशिल्ले की फीड प्लांट आसा तो कुशीन काडलो आनी फाटल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर पासून डेअरी जी आसा पळय न्ही ती जवळ जवळ 30 लाख रुपया प्रॉफिटान दर म्हयन्याक आसा. आतां डेअरी फीड प्लांट जो आसा पळय न्ही तो आमी जमले जर जाय जाल्यार प्रायवेटातूंच चलोवपाक दिवपाक पळयतात. दुसरें खातें मोठें खातें म्हणल्यार जलसंसाधन किंवा WRD. WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तें म्हज्या आवडीचें डिपार्टमेंट. म्हणजे उदक हो म्हज्या आवडी सामको विशय. हांगा तुमी पळयलें जर जायत प्लांटेशन जें आसा पळय न्ही तें तुमकां झाडां लायिल्लीं दिसता. ही सगळीं एवढच्यान दिसता पळय न्ही ही सगळीं झाडां फाटल्या जवळ जवळ 30 वर्सां रोयिल्लीं. मागीर काजू आसूं माड आसूं आंबे आसूं हे सगळें म्हजे स्वताच्या हातीन हांवें रोयिल्लें किंवा रोवन घेतिल्लें. आनी त्यामुळे झाडां जेन्ना रोयलीं तेन्ना पासून उदका कडेन संबंद आनी त्यामुळे उदकाचें म्हत्व कितकें आसा. जशें मनशाक उदक जाय पिवपाक किंवा नेहमीच्या गजाली खातीर तशें हाकाय बीन उदकाची गरज आसता वनस्पतीक. आनी त्यामुळे उदक जें आसा पळय न्ही तें खूब मोठ्या प्रमाणांत सगळे आपल्या गोंयभर आसपाक जाय. प्रत्येक कुटुंबाक प्रत्येक व्यक्तीक उदक पावपाक जाय हो ध्यास घेवन हांव काम करीत आसा. फाटल्या 24 म्हयन्यांत जवळ जवळ म्हणजे फाटल्या आतां मुखाल्ल्या 8-10 दिसां भितर 24 म्हयने जातात. मार्च सुरू जाले की आमी अविरतपणान काम केल्लें आसा. आनी जे बरेच विशय वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे म्हणजे आमच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे बरेच विशय म्हणजे तळ्याची दुरुस्ती करपाक जाय, बांदाची दुरुस्ती करूंक जाय किंवा नवीन बंधारे बांदपाक जाय वगैरे वगैरे. आमी 374 बंधाऱ्याचे
ठप्प जाल्लें हां त्या नंतर मुखार विचार जावं नाशिल्लो तर आमी आनी 100 तातूंत एड करपाक थारायल्लो आसा आनी मुखाल्ले एक वर्स भितर 2024 ते 25 म्हटल्यार जवळ जवळ 500 बंधारे जातले 374 जाल्यार 500 474 आनी तातूंत भितर 25 एड जाले की 500 बंधारे जातले ज्या बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान बागायतदार जे आसा पळय न्ही ते आपली शेती बागायत वगैरे बरे पद्दतीन करूंक शकतले शिवाय मागीर जलसिंचन जे आसा पळय न्ही हो शेतकऱ्यांचो विशय म्हणून तर त्या डिपार्टमेंटाचें नांव तशें आसा आतां ताजो उपयोग आमी उदक पिवपा खातीर वापरतात धरणां वगैरे वयर ताजें उदक लोकांक पिवपा खातीर वापरतात हो एक दुसरो भाग आसा तर हे दोन्ही जी कर्तव्य आसात किंवा दोन्ही जबाबदारी जी आसा पळय न्ही म्हणजे शेतकऱ्यांक उदक कमी पडपाक जायना आनीक गोंयकारांक बी उदक कमी पडपाक जायना पिवपाक वगैरे वगैरे तर त्या नजरेन आयज पर्यंत आमी जें उदक वापरतात पिवपाक तें 800 ml आमी तातूंत सादारणशें आनी एक 300-400 म्हणजे पळय हें केन्नाच्यान 800 ml पोर्तुगीज तेंपार गोंय स्वतंत्र जाले नंतर ते आतां पर्यंत आमी जे वापरतात मॅक्सिमम ते 800 ml पर डे कळ्ळें तर तातूंत भितर आमी आतां मुखाल्ले एक वर्स भितर आनीक 300 ml वाडटले आनी 800 वयले आमी 1100 वतले आनीक मुखेल इशू म्हणजे WRD म्हणले की आमकां म्हादयची याद येता सो पयरूच म्हाका दिसता प्रवाहाचो फर्स्ट पयली मिटींग जाली सो त्या हेजे कडेन कशें पळयता तुमी म्हादय हो विशय जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक गोंयकाराक सामको जिवलग असो विशय आसा जिवापाड प्रेम त्या विशयाचेर लोकांचें आसा आनी तें सत्य बी आसा कारण म्हादय समजा ताजो दुरुपयोग म्हणजे डायवर्शन वगैरे वगैरे कर्नाटक राज्यान जर केलें जर जायत जाल्यार ताजो फटको जो आसा पळय न्ही ते गोंयच्या भुमीक लागतलो तातूंत दुबावूच ना त्यामुळे त्या विशया संबंदी सामके जागृत रावन हांव आनी आमचे अधिकारी सगळ्यांनी विशेष करून आमचे माननीय मुख्यमंत्री ज्यांनी म्हादय आपल्या आवय अशें म्हणून समजलेले आसा तर त्यामुळे तो विशय जो आसा पळय न्ही तो जाता तितले बरे पद्दतीन कोर्टा भितर कारण मॅटर इज सबज्युडिस वेगवेगळ्या राज्यांनी कर्नाटका महाराष्ट्र आनी गोंय हे सगळ्या राज्यांनी हो विशय मोठ्या प्रमाणात मांडिल्लो आसा आनी तातूंत आमची बाजू आमकां दिसता की आमी वी आर द मेन हे म्हणटात तशें कितें बेनिफिशरीज आनी त्यामुळे तो विशय जो आसा पळय न्ही तो आमच्या फायदेशीर आसा आनी जातलो आमच्या फावरार आमी कोंकणीन सारकें क्लियर सांगपाक जाय अशें दिसता इतकें सगळें आसतना म्हणजे इतकें टेन्शन आसता सगळें आसतना मदींच तुमी आमकां एक डान्स करतना दिसले फाटीं हो गोंयकाराचो अविभाज्य भाग तो जिवनांतलो करेक्ट खंय बर्थडे कोण आपयले जाल्यार बर्थडे वचपाचें काजरां आपयलें काजरां वचपाचें लग्न आपयलें लग्नां वचपाचें तें चुकना तशें त्या बरोबर मागीर बाकीचे येयले तुगेले सार्वजनीक कार्य सगळीं पुजा म्हण सत्यनारायण पुजा वर्धापन दिन वगैरे वगैरे तर हे डान्साक गेल्लो पळय न्ही ते म्हजे स्टुडंट आमचे कॉलेजचे हांगसर 11th-12th शिकताले आनी सद्या ते भुरगे आतां रशियेक शिकता डॉक्टरकी करता आनी ते 1.5 वर्सान ते आपल्या घरा आयले 21 years सेलिब्रेट करपाक आमच्या कॉलेजा सकयलच रावता आनी ताजी फॅमिली वी आर फॅमिली फ्रेंड्स सगळीं ताजी फॅमिली फेर्नांडीस फॅमिली म्हणून आनी म्हजी फॅमिली सामकी फॅमिली फ्रेंड्स आमी तागेले काका बी अंकल बी आसा पळय न्ही बरोबर शिकपी अच्छा त्यामुळे तो गरोबा जो आसा पळय न्ही आनी तसो पळोवपाक पयलीं म्हजी भुरगीपणां सुद्दां तशी खूब काजरां नाचलो बी तुमी अशें गायता बीन काय कितें म्हणजे ना गावपाची तितलें म्हाका येना अजून ना म्हणजे ना पूण आवड आसा संगीताची आवड आसा आनी त्यामुळे संगीत विद्यालय सुरू केल्लें आसा हांगसर जातूंतल्यान सादारणशे दर वर्साक 20-30 भुरगे संगीताच्यो परिक्षा ज्यो आसा पळय न्ही त्यो संगीताची परिक्षा दितात म्हणजे एकंदरीत फोंड्या तालुक्यात 2 स्कुलां आसतलीं तशीं एक म्हजे कडेन आसा आमच्या गांवांत आसा आनी एक म्हाका दिसता आमच्या हांगसर आसा खंय फोंड्या शिक्षक म्हणले की आतां तुमी मंत्री आसा किंवा ते लेवल सोडलें जाल्यार शिक्षक म्हणले की जो एक कनेक्ट आसता युथां कडेन तो तुमचो पयलीं पासून आसा सो आतां तुमचें शिक्षण क्षेत्र आसा बरोबर सो तो कनेक्ट कसो आहा अजून तसोच आसा काय कितें काय ना कनेक्ट आसा म्हणजे कितें वाडला न्ही कनेक्ट आसा जो आसा पळय न्ही म्हणजे आशिल्लो पयलींचो ताचे पेक्षा आतां वाडला कारण कितें जाता आय प्रमोट ऑल्सो स्पोर्ट्स अलॉंग वीथ दीस सो म्हज्या हातूंत म्हज्या विचारा प्रमाणे 3 गोश्टी समाजाक अत्यंत म्हत्वाच्यो तातूंतली पयली गोश्ट म्हणजे शिक्षण हर एक व्यक्तीक हर एक कुटुंबाक उच्च प्रतीचें शिक्षण आयच्या जमान्याक घेवंक जाय आनी तेंय बीन कालानुसार आमी फाटल्या पार तेन्ना म्हणटाले सुरवातीक म्हजी भुरगीपणां आयकतालो हांव जाणटेली म्हणटाली 10 पुस्तक शिकल्यार पुरो लग्न करून दिवया चलो आसूं काय चली आसूं ताजे नंतर मागीर एक अशे प्रकारचो हें जाल्लो म्हणजे वातावरण जाल्लें की BA BCom केल्यार पुरो सरकारी नोकरी मेळटली आज ती परिस्थिती ना आज कालानुसार सिन्स वी लिव इन अ टेक्नॉलॉजी एज
आज सो भुरग्यांनी टॅक्निकल हेजे कडेन चड वचपाक जाय. सायन्स विज्ञान वगैरे जें आसा पळय न्ही ताजे कडेन भुरग्यांचो कल चड आसूंक जाय. ना जर जायत जाल्यार शिक्षकांनी पेरंट्सांनी तो कल निर्माण करपाक जाय आनी भुरग्यांक त्या नदरेन व्हरपाक जाय. ते शिक्षक म्हणून तुमी कशें म्हणजे कारण कशा पॉलिटिशियन एक कसो आसता मल्टी टॅलेंटेड कसो म्हणजे सगळ्यां कडेन हे आसता पूण शिक्षक म्हणून एक एक हें आसा रिजर्वेशन कशें आसता सायलीन नॉट नेसेसरली तुमी कशें आसले शिक्षक कॅन बी डायनेमीक न्ही. शिक्षक स्ट्रिक्टनेस आसता तें तशें बीन ना ना ते कशें आसता शिक्षक म्हणून वर्गांत वता तुमकां जें डिसिप्लीन थंय अभिप्रेत जाय जें भुरग्यां कडल्यान एकाडेमीक वर्क जाय तें जर समाधान सारकें जालें जर जाय मागीर थंय कडकसाण घेवपाक गरज ना. आनी हें परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट्स जे आसा पळय न्ही एकाडेमीक परफॉर्मन्स ऑफ द स्टुडंट्स हे दोनूय पद्दतीन घेवपाक जाता. कडक रावन घेवं जाता आनी बरे पद्दतीन घेवपाक जाता. म्हाका केन्नाच याद ना म्हणजे 16 वर्सांच्या टीचर म्हणून कारकिर्दींत हांवें भुरग्याक केन्ना मारिल्लो केन्ना बाबा एक बडी क्लासांक घेवन गेलो भंय घातले वगैरे केन्नाच ना. कारण कितें आसता यू इट डिपेंड्स ऑन हाव यू डील इट विथ दॅम. दुसरें कशें आसा तुजे क्लासांक वतरी भुरगीं तुजे कडेन आकर्शीत जावपाक जाय म्हणजे तुजो जो टिचींग पॅटर्न आसा त्या पॅटर्ना कडेन ते भुरगे आकर्शीत जावपाक जाय. म्हणजे लेक्चर सोंपता तांकां दिसपाक जाय ना सोंपूंक जायना हें सोंपूंक जायना करेक्ट आनी थोडें आयकुपाक जाय आशिल्लें टिचरान थोडेशें अशें प्रकारचें वातावरण निर्मिती क्लासांत जावपाक जाय. आनी बाकीचे मागीर तुजे खुबशे कितें म्हणटात तशे गूण आसतात जे गूण भुरगे बारीक ऑब्जर्व करीत आसतात. तूं ड्रेसींग कशें करता तूं बिहेव कसो करता ग्रावंडार बिहेव कसो करता तांकां सपोर्ट कसो करता एप्रोच कसो आसा तांकां सपोर्ट कसो करता हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय न्ही ह्या गोश्टी संबंदी सुद्दां भुरगे ऑब्जर्व करतात एन्ड देन यू बिकम अ रोल मॉडेल फॉर द स्टुडंट्स. म्हजी लायफांत म्हाका दिसता की आय वॉज फॉर मेनी ऑफ द स्टुडंट्स एज अ रोल मॉडेल लायक राजकारणा कडेन जर आमी आयले आतां तुमचो 40 वर्सांचो कार्यकाळ तातूंत 2 टर्म तुमी नासले सो तेन्ना तुमकां दिसलें काय कितें पुरो जाता म्हणून आतां राजकारण नाका पुरो जाता ना ना सी राजकारणा कडेन हांव सदी पळय तें समाजकारण म्हणून इट इज अ पार्ट ऑफ समाजकारण. आनी जो अधिकार म्हणटा राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान जो अधिकार मेळटा तो समाजकारण बऱ्या आनी पद्दतीन करपाक ताका सपोर्ट मेळटा ताकद मेळटा. फॉर एग्जाम्पल हांव 2-3 गोश्टी सांगता की राजकारण आशिल्ल्या कारणान आनीक ते मुखार परत आयिल्ल्या कारणान म्हाका ते सामकें म्हणजे जिद्दत नाशिल्ली परत येतलोच म्हणून आनी जायच म्हणून अशें नाशिल्लें तें मेळना जाल्यार हांव कितें उपाशें पळयत नाशिल्लो. पूण एक खडपड प्रयत्न जो पर्यंत आंगात ताकद आसा तो पर्यंत हर एक व्यक्तीन प्रयत्न करूंकच जाय आनी त्या अनुसार प्रयत्न केले नंतर लोकांनी फाटबळ दिलें जिखलो. आतां ताजो उपयोग कसो जालो पळयात अनुभव इंग्लिशीन म्हण आसा एक्सपिरियन्स मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणून. आज हांव पयलें जर जाय जाल्यार म्हजे कडेन मायंड मस्ट बी द ओन्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी की ज्या गांवची सर्वे जाल्ली आसा आनी सर्वे म्हटल्यार कितें सरकारी लेवलाचेर बी सर्वे जातात पूण म्हजी हांवें सर्वे जी केल्या ती सारकी अशी सांकेतीक सगळी आसा की तातूंत भितर प्रत्येक घरांतल्यान प्रत्येक व्यक्तीच्या संबंधी माहिती ताच्या आरोग्या संबंधी माहिती ताच्या शिक्षणा संबंधी माहिती ताजो इकॉनॉमीक स्टेटस जो आसा त्या संबंधी माहिती ताजे एसेट्स जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी माहिती ही सगळी एकंदरीत सगळी माहिती आसा पळय न्ही ती प्रत्येक कुटुंबाची आयचे घडयेक म्हजे कडेन शिरोडेच्या गांवा संबंधी ही सर्वे आनी तातूंतल्यान कितें जाता यू कॅन प्लॅन फॉर तुज्यान प्लॅन करपाक जाता की बाबा कशें करपाचें कितें करपाचें कशें मुखार वचपाक जाय. सो मुखारले 3 वर्सां 4 वर्सां कशें प्लॅनिंग करून गांव मुखार व्हरपाचो. फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या मोदी साहेबान म्हटलां की युअर दिस थिंग शूड बी शेतकऱ्यांचें उत्पन्न डबल जावपाक जाय. सो डबल जातलें जाल्यार पयलीं म्हाका पळय खबर आसपाक जाय म्हजे कडेन शेतकारी कितले आसात ते त्या शेतकऱ्यांचें उत्पन्न कितलें आसा. काही लोक म्हणजे काही शेतकारी भाव जे आसा पळय न्ही ते एकदम सकल गरिबी रेशे खाली आसा आनी काही शेतकारी उंचली रेशेर आसात. तर उंचली रेशेर आसा पळय न्ही तांगेले डबल आनी टिबल करपा संबंधी म्हाका जबाबदारी विशेश ना. पूण ज्याचें उत्पन्न एकदम कमी आसा तांचें डबल उत्पन्न कशें करपाचें तांचें उत्पन्न वाडोवपाचें कशें तांची तांक वाडोवची कशी ह्या गजाली कडेन म्हज्यान हे सर्वेच्या माध्यमांतल्यान चड लक्ष दिवपाक जाता. म्हाजो आदर्श शिरोडा गांव किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसची हाचे बद्दल तुमची कितें ऑफकोर्स हें कालच्यान आजचेंच न्ही हांव फाटले सादारणशे 5-10 वर्सां पासून काम करीत आयिल्लो आसा. पूण हल्लीच्या सादारणशे 2 वर्सांक 2.5 वर्सांक बरे फ्रेंड सर्कल म्हणजे तरणाटे जे आसा पळय न्ही तांचो बरो स्ट्रॉंग ग्रूप आसा आनी त्यामुळे शिरोडे जें आसा पळय न्ही तें खरें एक्चुअली आदर्श जावचें ह्या नजरेन एक म्हटल्यार पयलीं आमी थारायलां 26 जानेवारीक की स्वच्छ आनी सुंदर अशें गांव आसचें. पयलीं फर्स्ट प्रायोरिटी शिरोडा मागीर बोरये पूण सायमल्टेनियस दोनी कडेन काम 2-3 कडेन काम सुरू केल्लें आसा.
त्यामुळे पंचायत मेंबर सोशल वर्कर्स हांकां सगळ्यांक कामाक लायिल्ले आसात की तुमच्या जातींतलो तुमचो वॉर्ड हो निवड अशें म्हणून. सो शिरोडेय बी आमी तें सुरू केल्लें आसा वॉर्डा संबंदी. स्ट्रे कॅटल जे आसा पळय न्ही स्ट्रे डॉग्स हाजेर बी आमी उपाय करपाक केल्ले आसा. तो मुखाल्ले एक सादारणशे म्हयने भितर आमकां लक्षांत येतलें की स्ट्रे कॅटल जे आसा पळय न्ही तें दिसान दिस आमच्या गांवांतल्यान कमी जालां आनी एक तें गोशाळेंत गेलां. आमच्या काही भुरग्यांनी गोशाळा रजिस्ट्री केल्ली आसा. जमीन ताब्यांत घेवपाची आनी गोशाळा सुरू करपाचो होय सोपस्कार आसा. प्रोविदरिया डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंटा मार्फत हांव एक ओल्ड एज होम करूंक पळयता जेणे करून गांवांतलेच म्हणजे चारय गांवांतल्यान जे लोक आसात जाणटे लोक आसात जांकां एखादी घरा कडेन त्रास जाता आनी दिसता की बाबा आपल्यान खंय तरी वचून निवांत रावचें अशें तर तांचे खातीर ओल्ड एज होम जे आसा पळय न्ही तेंय करपाक केल्लें आसा. आरोग्या संबंदी हांव सांगता एक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आरोग्या संबंदी हांवें थोडीशी सर्वे केले म्हाका लक्षांत अशें येयलें ऑफकोर्स जनरल स्टेटस असो आसा की सादारणशे 26 to 30% लोक सीक असतात. मागीर कितें डायबिटीक जाता हाय ब्लड प्रेशर जाता किंवा हार्टाचें आसता किंवा अस्थमा टायप आसता म्हणजे चेस्ट सिकनेस म्हणटा तशें तर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स. तर हांवें जेन्ना हांगसर सर्वे केली ते आमकां सादारणशे एक 25% अशे लोक मेळ्ळे. आनी म्हणून ह्या लोकांक एक सुविधा दिवपाक केल्या ती म्हटल्यार फूल शिरोड्या गांवांत 2024 डिसेंबर पर्यंत फ्री मेडिकेशन ऑफ अ होमिओपॅथी म्हणजे जवळ जवळ 40 डॉक्टर आसात. एक डॉक्टरा कडेन आमी सादारणशे 25 पेशंट दिल्यात. फर्स्ट लॉट 25 पेशंट तांणी 15 दिसांनी एकदां वचून त्या पेशंटाक मेळपाचें ताका घरा वचून ताका तपासपाचें ताका जें कितें मेडिकेशन जाय तें मेडिकेशन ताका दिवपाचें आनी समजा गरज पडली ताका एखादी फिजिओथेरपी जाय किंवा तेजो ब्लड सॅम्पल काडपाक जाय जाल्यार ताका एक दिसा पुरते किंवा 2 दिसां खातीर हॉस्पिटल हाडपाचें. हाडपा व्हरपाची सोय सुद्दां आमची स्वताची हें करता आमचीच हें करता ट्रस्ट म्हणजे कळ्ळें की शिवग्राम मेडिसिन सोसायटी आनी ट्रस्ट ताजे मार्फत हें केल्लें आसा. एक नॉर्मली खंय अशें हाडचें ना शिरोड्याकच हो प्रयोग आमी करूंक पळयता जातूंतल्यान आरोग्य लोकांचें सुदारचें. आनी एक गजाल केल्ली आसा ती म्हटल्यार तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां वेगवेगळ्या प्रकारचे जिम्स किंवा वॉकिंग ग्रुप्स मॉर्निंग वॉक ग्रुप्स इवनिंग तुगेले ग्रुप्स अशा प्रकारे एक मेसेज दिल्ली आसा. काही ठिकाणी भुरग्यांनी सुरू केल्लें आसा. उदाहरणार्थ तरवळे काही भुरगे जे आसात त्या भुरग्यांनी पुढाकार घेतला आनी ते आतां फाटले वर्सभर सकाळचे जमतात आनी योगा करतात. एक जो तुमचो पॉलिटिकल चेंज ओवर जालो म्हणजे इतकी वर्सां जेन्ना तुमी काँग्रेसीन आशिल्ले सडन जो चेंज ओवर जालो ताजो कितें आसता कल्चर वेगळो आसता जो पक्षाचो कल्चर वेगळो आसता तो कल्चर एडॉप्ट करपाक टायम लागलो नाही. सी बेजिकली आय एम ए व्हेरी डिसिप्लीन पर्सन. हांव म्हणजे आतां येद्या व्हडलें हें तयार केलां पळय न्ही तें सुद्दां फालतू गोश्टींतल्यान न्ही. आय एम ए डिसिप्लीन पर्सन प्लॅनिंग करून विजन घेवन काम करपी. हें केन्नाच्यान समवेर इन द इयर आय टेल यू 1978 म्हणजे हांव जेन्ना गांवाचो सरपंच जालो शिरोड्या गांवचो तेन्नाच्यान म्हणजे तो ग्रॅज्युअल तुमचो ग्राफ वाडला तेन्ना हो म्हजें चिंतप हें. आनी त्या पासून त्यामुळे म्हाका डिसिप्लीन जें आसा पळय न्ही त्या बाबतींत म्हाका हें जावं ना. भारतीय जनता पक्षा भितर डिसिप्लीन खूब आसा शिस्त खूब आसा आनी एक कार्यक्षमता हें पळयतात ते प्रत्येक कार्यकर्त्याची कार्यक्षमता. हो कार्यकर्ता कितलो क्षम आसा म्हणजे ताकदवान आसा की पार्टी बळकट करपाक हें सगळें ते पळयतात आनीक कामा कडेन केन्नाच दुर्लक्ष जावपाक जायना अशे प्रकार तांची अपेक्षा आसता. एकंदरीत तांचें ऑर्गनायझेशन जें आसा पळय न्ही इट इज कॉर्पोरेट स्टायल ताज्या पेक्षा किंवा हांव अशें म्हणन की ताज्या पेक्षा ते मातशे 5 हे सरस 5 पॉयंट सरस आसात. तर ते म्हाका ते जमलें ते एडजस्ट करून घेवपाक आनी त्या हातूंत रुळपाक म्हाका वेळ लागलो. तुमचो एक स्टेटमेंट आसता परत परत की तुमी खंय कसलें काम टार्गेट करता आनी मागीर ते टार्गेट धरतात. म्हणजे जिवनाचो हें तशें आसा की तुमी टार्गेट केले शिवाय कांय जिखूंक शकनात न्ही एचीव करूंक शकनात. हर एक गोश्टी बाबतींत तुमी पावला किंवा से वन्स इन अ वीक वन्स इन अ मंथ यू हॅव टू सेट ए टार्गेट आनी ट्राय टू अचीव इट. ते करूंकच जाय. नाही तुवें ध्येय कांय दवरना जर जायत विद्यार्थी आसूये तुगेलो नोकरदार आसूये किंवा बिजनेसमॅन आसूये किंवा कुटुंबीक हातूंतल्यान सुद्दां आपल्या कुटुंबा भितर सुद्दां अरे बाबा घर बांदपाक जाय जाल्यार अमकें तेंपान घर जावपाक जाय आपल्यालें किंवा एखादी घरा कडेन आनी कांय एसेट्स करपाक जाय किंवा शेतकारी आसा शेतकारान चल बाबा हें रोवपाक जाय आपल्याक हें ध्येय घेवन तें काम केले शिवाय टार्गेट्स घेवन काम केले शिवाय मनीस यशस्वी जावंक शकना. आनी त्यामुळे बरी यश संपादन करतलो जर जायत आनी समाजा भितर ताची प्रचिती हाडटली जर जायत तर तुवें एज अ लिडर म्हणून समाजा भुरग्यां भितर म्हणजे तुज्या भोंवतणच्या भुरग्यां भितर
सेटिंग टार्गेट्स शूड बी एन हॅबिट. तुमचो जो कमिंग टार्गेट जो आहा सध्या तो वेंचणूक, लोकसभा वेंचणूक, ताजे कडेन खंय दॅट पावले इज रुटीन नाव. म्हणजे 8 इलेक्शन जाल्यानंतर, हय. म्हणजे असेंब्लीचे 8 इलेक्शन जाल्यानंतर इट हॅज बिकम नाव रुटीन. ओके. आता टार्गेट नक्कीच न्हू, आता तसो परत टार्गेट जाय ना अशें न्ही. सादारणशे कितपत पावल्या? 15-16 हजार पर्यंत आमकां मतां कमीत कमी मेळूंकच जाय. ओके. 15 ते 16,000. सादारणशे वोटींग 30,000तल्यान 27 बी जातले. 27 आनी 3 30 आहे बरोबर. 27,000 सुमार वोटींग जातले. 26-27. तर तातूंतल्यान आमकां कमीत कमी 16 ते 20 म्हणजे इन बिटवीन 16 जायत 17 जायत. पूण 16चे टार्गेट घेवन काम मिनिमम 16 ताजे वयर वचपाक जाय. म्हणजे नक्की ह्या फावटी परत हें जाता मोदी सरकार परत? हय, तें तर गोंयाभर देशभर आज इतले मोठे व्हेव आसा मोदीची. कितें की सांगपाचें म्हटल्यार कितें तें 370 म्हटल्यार ताणें, पूण ताज्या पार जावंक शकता. आनी NDA म्हणून जवळ जवळ 400च्या वयर वतले. दुसरी आनी एक गजाल म्हणजे तुमी जेन्ना काँग्रेसीन आशिल्ले तेन्ना तुमी MLA जोडाक मंत्री आशिल्ले आनी म्हाका दिसता काँग्रेसीचे प्रेजिडेंटूय आशिल्ले म्हाका दिसता. सो आज जेन्ना तुमी पयसच्यान पळयतात काँग्रेसीक, हय, कितें फरक जाणवता? सी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे म्हजो तेन्नाय बी अनुभव असो आशिल्लो. देर वॉज नो मच डेलिव्हरी, नो मच. सी दुसरी एक गोश्ट आसा, डिसिजन इज अ मस्ट. आनी स्पिडी डिसिजन्स ताजो फायदो जाता. डेव्हलपमेंटा संबंधी, प्रगती संबंधी फायदो जाता. सो ते डिसिजन जे आसा पळय न्ही, डिसिजन मेकर्स वेर नॉट देर इन काँग्रेस पार्टी. बऱ्याच वेळा पळयलें तेन्ना. आनी देर वॉज नो डेलिव्हरी ऑफ थिंग्स. म्हणजे आज केल्यार जाता, फाल्यां केल्यार जाता, फुडल्या जमान्याकय केल्यार जाता, अशा प्रकारचे एटिट्यूड सगळो आसा. अजून आसता तो, अजून तोच प्रिवेलिंग हें आसा. दुसरें कितें जाता अशेंय थोडें आसा, त्या व्यक्ती शिवाय किंवा ह्या मनशा शिवाय म्हणजे तेंच जावचें ना, काँग्रेसी जावचें ना. आनी त्यामुळे थंय आमी अशें पळयता की 30 वर्सां 40 वर्सां तोच मनीस त्याच जाग्यार थंय तशें आसा अशें. तर दुसरें एक कन्फ्युजन जें आसा पळय न्ही काँग्रेसी भितर, आनी ऑफकोर्स म्हाका टिका करपाचें ना केन्ना, नॉर्मली हांव केन्ना, पूण तें कन्फ्युजन जें आसा पळय तांचे भितर आनी बाकीच्या पार्टी भितर सुद्दां, आतां इलेक्शन लागीं पावता तितलें आमकां तें टीव्हीचेर दनपारचें मातशें बसल्यार पळय कळून येता की कितें कितें कन्फ्युजन आसा म्हणटा तें. एनिवे, म्हणजे आय मीन आय वूड से इन अ व्हेरी एप्रोप्रिएट पार्टी, द पार्टी वीच इज रुलींग द कंट्री इन अ वे, आय वूड से वन ऑफ द बेस्ट वे. आनीक अशें पक्षाची आनी अशी नितीची गरज आसा, राष्ट्र नितीची गरज आसा देशाक. आनी एक इशू असो म्हणजे एक क्षेत्र अशें आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंट, म्हणजे एज्युकेशन जें क्षेत्र आसा तें तुमचें जिवाळ्याचें कशें खूब. आनी तुमचें हें जें कॅम्पस जो आहा दवरलो, इंजिनियरींग आसूं होमिओपॅथीक आसूं, तें म्हणजे इतकें सगळें करपाक म्हणजे कितें तुमच्या मनांतलें? न्ही, एक म्हणजे हांव बेजिकली मानता तें अशें, जें कितें विधिलिखीत आसता पळय न्ही आनी परमेशनान थारयलें आसता तें त्या जाग्यार त्या मनशा कडल्यान तें घडटा. म्हाका अशें दिसता हो जागो ज्या जाग्यार आमी आज उबी आसात, इट वॉज मेंट एंड ओन्ली मेंट फॉर एज्युकेशन. नाजाल्यार ही कोमुनाची जमीन ह्या बाजून त्या बाजून एन्क्रोचमेंट जावंक शकतालो, हांगसर एन्क्रोचमेंट जावं नाशिल्लो. जेन्ना हांगसर आयलो पयले खेपेक म्हणजे हायर सेकंडरी सुरू करपाक, कोण तरी एक दोस्त म्हाका घेवन आयिल्लो, वचून पळोवया वयर अशें म्हणून. आनी पळयतरी आमी थारायलें येस करुया अशें म्हणून. एक्चुअली त्या वेळार पयशांची खूब अडचण आशिल्ली, पूण ठरलें तें मुखार चलप जालें, मागीर वचप जालें. आतां एज्युकेशन जें आसा पळय न्ही तें हाजे संबंदी म्हणून सांगपाक जाल्यार इट इज अ टर्नींग पॉयंट इन माय लायफ. आमच्या फॅमिली भितर टिचिंगाचो कोणा बॅकग्रावंड ना. फक्त म्हज्या आत्याची चली आशिल्ली पळय न्ही, ते दोग जाण टिचर आशिल्ल्यो, मडगांव काम करताल्यो. पूण अदरवायज म्हज्या फॅमिली भितर आनी विशेश बॅकग्रावंड तसो ना, म्हणजे आसा थोडोसो पूण इतलो न्ही. आनी त्यामुळे जेन्ना म्हाका अपॉयंटमेंट मेळ्ळो टिचराचो, दॅट वॉज अ टर्नींग पॉयंट इन माय लायफ. आय स्टील रिमेंबर 9th of June 1971. अजून याद जाता सारकें, म्हणजे सामकी कडक याद धरिल्ली आसती. आनी ताजो बदल इतलो जालो, म्हणजे ताजो म्हणटा परिणाम किंवा फायदो, की आज 6 वेगवेगळे संस्था हांव निर्माण करूं शकलो. एडिशनल 2 सिस्टर कन्सर्न्स म्हणटा ती एक कुर्टी हायर सेकंडरी आनी एक आमचे बाळ्ळी हायर सेकंडरी. ही 2 92-93 केन्ना तरी स्टार्ट केली. आनी ती मागीर ते थंय जे कोण मेंबर आशिल्ले तांचे कडेन सुपूर्द केली, तुमी चलया, तुमी पळया अशें म्हणून. पूण हाजी शिरड्यां भितरच आज जवळ जवळ 6 इंस्टिट्यूशन आसा. तातूंतले प्रामुख्यान एक म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेज आनी दुसरें होमिओपॅथी कॉलेज. होमिओपॅथी कॉलेजींतल्यान जवळ जवळ 1000 होमिओपॅथ डॉक्टर्स पास जावन गेल्ले आसात, जे गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतले आशिल्ले आनी काही भुरगे भायलेय बी आशिल्ले, एक सादारणशे 50-100 सुमार. इंजिनियरींग जें आसा पळय न्ही तातूंत पूर्णता गोंयचे भुरगे, जवळ जवळ 2800 भुरगे आतां पर्यंत पास जावन गेल्ले आसात.
आनीक हे जे भुरगे पास जावन गेले तातूंतले बरेच भुरगे आज युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हे सगळे खंडांतल्यान पसरलेले आसात. म्हणजे म्हाजे प्रमाणे सादारण अशें जो एक नियाळ येता रफ असो तातूंत जवळ जवळ 500 ते 1000 भुरगे आज भायर आसात फॉरेन कंट्रीज. आनीक सादारण अशे बाकीचे जे 1000-1500 भुरगे आसात ते भुरगे इन डिफरंट कंट्रीज ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया. बॉम्बे आसतले, दिल्ली आसतले, बेंगलोर आसतले, पुना आसतले, चेन्नय आसतले. ते भोवतेक. कारण फॉर्च्युनेटली म्हाका आनी एक गजाल ती म्हटल्यार हांव अशी इंजिनियरिंगांतलो तज्ञ न्ही, पूण कोर्स मागता आसतना हांवें IT म्हणून तो मागलो. आतां 24 वर्सां पयलीं IT विशेश कोणाक खबर नाशिल्लें, पूण हांवें IT मागलो तेन्ना. कंप्युटर एक मागलो, इलेक्ट्रॉनिक्स मागलो. 3 कोर्सांनी सुरू केले आनी तिनूय कोर्स आशिल्ले पयलीं. म्हणजे आय नेवर वेंट फॉर सिवील, आय नेवर ऑल्सो वेंट फॉर इलेक्ट्रिकल. मग त्यांना सॅच्युरेशन असलें दिसता त्या फिल्डान. जावं एखादी तो विचार आयलो आसतलो म्हणून हांवें म्हटलें आसतना की नाका तें अशें म्हणून. पूण हे तिनूय कोर्स जे केले पळय न्ही तातूंतल्यान भुरग्यांक बरो हे मेळ्ळो, सपोर्ट मेळ्ळो. कारण बरेच भुरगे आमच्या 2च कॉलेज आशिल्ले कारणान JEC आनी PCC आशिल्ले, बाकीची कॉलेज जावन आशिल्ली, डॉन बॉस्को, EITD जावन आशिल्ली. त्यामुळे भुरग्यांक भायर वचचें पडटालें. तर जेन्ना RIT कॉलेज जाली तेन्ना बरेच भुरगे हांगसर आमचे 200-250 अशे भुरगे वर्साक शिकून वताले. आतां हल्लीचे तेंपार मातशें कमी जाला कारण कॉलेजी वाडल्यात. जवळ जवळ 2च्या बदलाक आज 3 आनी 2 5 कॉलेजी लोकल जाली. आनीक नॅशनल लेवलाचेर जवळ जवळ 3 कॉलेज जाल्ले आसात. IIT, नंतर NIT आनी बिट्स पिलांनी. आतां शेवटचें म्हणजे म्हाका एक सांगा, राजकारण एक तर राजकारण जितूर तुमकां हजारांनी कितें कितें कागाळी किंवा हें तें आयकचें पडटा. सेकंडली तो व्याप सांबाळून तुमी आज येदेवळे इन्स्टिट्यूट किंवा कॅम्पस सांबाळटा. तेज्या भायर तुमी स्वताक मेंटेन करता परफेक्टली. आतां तूं पळयलां आमी रावंड मारला पळय न्ही, हो फक्त 200 मिटराचो. अशें 2 किलोमिटराचो रावंड हांगसर मारपाक मेळटा डेली. हय, डेली 2 किलोमिटर मारपाक मेळटा सामको. 2-4 डबल गेलो जाल्यार 4 जाता. आनी एक ब्युटी ऑफ दीस की देर नो पोल्युशन. दीस अ व्हेरी सिनीक प्लेस. बरोबर. आनी इतली फ्रेश एअर एक्चुअली हांव हे कॅम्पार वयर येतरी म्हजें लायफ आसा तें 5 वर्सांनी वाडलां. अशें म्हटलें वावगे जावचें ना. कारण सकाळ फुडें तूं मॉर्निंग जर वॉक गेलो जर जायत इतली ब्युटिफूल फ्रेश एअर आसता, कळ्ळें की ना. शेताच्या वयल्यान आयिल्ली अशी आनी यू फील रियली म्हणजे तुका ताजें तवाना जालो अशें म्हणटा पळय न्ही तें फील जाता, कळटा. तशें इवनिंग जर अशें 6-7 भायर सरलो जर जायत अगेन यू फील फ्रेश, यू गेट अ फ्रेश एअर. आनी एक सांगता हांव म्हणजे मॅक्सिमम ऑक्सिजन घेवपा संबंदी लोकांचो कल आसपाक जाय. हांवें जी हेल्थ सर्वे केली तातूंत अशें लक्षांत आयलें की ज्या मनशाचे लंग्स वीक आसात, ज्या मनशाचें ब्रिथींग बरोबर जायना, तर त्या मनशाचें आयुश्य आसा पळय न्ही हें मातशें कमी जाता. आनी त्यामुळे हर एक व्यक्तीक तो मागीर खंय आसूं, वयर हांगासर आसपाक जाय अशें ना, खंय आसूं त्या मनशाचें ब्रिथींग जें आसा पळय न्ही तें ब्रिथींग खूब इम्प्रूव जावपाक जाय आनीक लेंथी जावपाक जाय, जेणे करून तेजी लंग्स जी आसा पळय न्ही ती आनी स्ट्रॉंग जायत रावपाक जाय. आनीक त्या लंग्सांतल्यान ऑक्सिजन जो आसा पळय न्ही ताजो पुराक असो सपोर्ट आनी सप्लाय जी आसा पळय न्ही ती फूल बॉडीक जावपाक जाय. शिरोडकार जे आहा न्ही हांगसर, शिरोडकार जे आहा तांकां पक्ष लागता काय भाऊ लागता? ना काय कशें आसता, काही लोक आसात पयलीं काँग्रेसी वेळार काँग्रेस म्हणून वोट करपी आनी भाऊ म्हणून वोट करपी. तशेंच आज भारतीय जनता पक्षा भितर जेन्ना हांव आसा वा उरता तेन्ना भारतीय जनता पक्षा भितर भारतीय जनता पक्ष म्हणून सुद्दां वोटींग करपी आसात आनीक भाऊ म्हणून काम करपी आसात आनी वोटींग करपी आसात. म्हजे हिसपान सुभाष भाऊ म्हणून काम करपी आनीक वावुरपी आनीक झटपी जे आसात ते सादारणशे 10,000 सुमार आसतले, 8 ते 10,000 अशे लोक आसात. आज म्हणजे तुम्ही आता इतको शिरोडकारांक पण आज ते सगळे म्हणजे फक्त भाऊच न्ही, ते भारतीय जनता पक्षा भितर हें जाल्ले मिलन जाल्लें आसा, मिक्स जाल्ले आसा. आतां म्हणजे दर एक वाठाराक एक कसले इश्यूज आसतात. सो तुमी खुबशे सॉर्ट आउट केले आसतले, तरी सुद्दां अजून कितें उरले ना. कशें आसता, समाज जो आसता पळय न्ही ते खंयच्याय समाजात घेयात तुमी, तो मागीर सामको डेव्हलप्ड कंट्रीज लायक अमेरिका, डेव्हलप्ड कंट्रीज लायक इंग्लंड किंवा युरोपांतले आनीक नंतर मागीर आमचो देश किंवा चायना सारके सुद्दां एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम. दॅट इज ऑलवेज अ मेजर प्रॉब्लम. त्यामुळे कितेंय जरी केलें जर जायत जाल्यार सुद्दां ते थंय थोडेशे कमी पडटाच आनीक ती नाराजी थोडीशी आसता ना अशें न्ही. आतां हाऊ यू टॅकल इट,
शेतीच्या माध्यमांतल्यान एलायड एक्टिविटीज ऑफ शेती त्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा मागीर वेवसाय म्हणून वेगळे किंवा नोकरी प्रायवेट नोकरी तर ह्या माध्यमांतल्यान ते हँडल करप खूब म्हत्वाचें आसता. सो हांव म्हजे मॅक्सिमम प्रयत्न आसतात की हो जो तरूण वर्ग जो आसा जो बेकार आसता शिकिल्लो आसा तांकां कशें समाधान दवरचें, तांकां कशें कामाक लावचें. तांकां मोटिवेट करचें पडटा. कितें जाता बरेच वेळा पयशेच आनी पगारच मेळप म्हणजेच हें जायना. कितें जायना तुजो भुरगो खुशाल आसोच ना. तर ताका वेगवेगळ्या हातूंत गुंतून दवरपाचें. पॉकेट मनी वगैरे वगैरे जे कितें आसा ते खंयचे पद्दतीन ताका मेळूं शकतले. म्हज्या माध्यमांतल्यान नाल्यार दुसऱ्या खंयच्या माध्यमांतल्यान ते मेळूं शकतले तें पळोवप. मेळोवन दिवप. एकंदरीत 2 हात जे आमचे आसा पळय ते बिजी उरप हें खूब म्हत्वाचें आसता. शेवटाक सर प्रुडंट मिडियाच्या थ्रू जे दर्शक तुमकां तांचे सगळ्यांचे तुमकां शुभेच्छा पयली तर ते जे पळयतात तांकां कितें सांगूंक सोदतात तुमी? ऑफकोर्स तेय बी आमचे गोंय भाव सगळे आनी त्यामुळे तांकांय बीन आरोग्या संबंधी एक पयली सदिच्छा म्हजी. कारण आरोग्य एकदम धनसंपदा अशें म्हटिल्लें आसा. आरोग्यम धनसंपदा म्हटिल्लें आसा. त्यामुळे खंयच्याय पेशांत आसूये, तुमचे ऑडियन्स आसूये, व्ह्युअर्स आसूये, कोणीय आसूये किंवा तुमचे स्टाफ वगैरे आसूये, सगळें आरोग्य पयलीं जाय पडटा. सो आरोग्यम धनसंपदा ह्या नजरेन हांव अशें म्हणून की विश ऑल एवरीबडी द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आनी दुसरें मनाची शांती. आनी तिसरें म्हटल्यार जिवना भितर जे आमचे नरेंद्र मोदीजी म्हणटात विकसीत भारत, म्हजो अर्थ असो आसा की विकसीत व्यक्ती ह्या भारत देशांतली हर एक व्यक्ती, विकसीत कुटुंब, विकसीत कॉलनी, विकसीत गांव आनी विकसीत शहर हें करपा संबंदी तुमचे आमचे सगळ्यांचे लक्षांत घेयात. विकसीत म्हणत रावले म्हणून जावचें ना. प्रत्येकान आपलें सहकारी तेतून दिवचें पडटलें. आपलो हातभार तातूंत लावचो पडटलो. नाल्यार आमी विकसीत म्हटलें आनी आमी खंयच कांयच पळयलें ना. आमी उदकाचे पायपलायन संबंदी पळयलें ना, रोड्सा संबंदी पळयलें ना, लायटी संबंदी पळयलें ना आनी नंतर मागीर आमच्या स्वताचे कुटुंबा संबंदी पळयलें लक्ष घातलें ना. विकसीत जावंकूच शकना. सो विकसीत म्हणना फुडें पयलो प्रस्न तोच येता, वॉट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय नेशन एंड टुवर्ड्स माय फॅमिली. टुवर्ड्स माय नेशन अशें म्हणना फुडें म्हजो गांव, म्हजो मतदारसंघ. सो हो मूल मंत्र जो आसा पळय न्ही तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा. नरेंद्र मोदीजी आमी आयकले जर जायत तांच्या प्रत्येक भाशणांत ते विकसीत भारत म्हणटा आसतना आपूण हें पावलें की ना, त्या व्यक्तीन हें पावलें की ना, हें सोडून तुका आनी कितें पावलें अशें विचारतात पळय ते. तर तें खूब म्हत्वाचें आसा. आज तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी आमकां वेळ दिलो सर. ताका तुमकां चडांत चड देव बरें करून आनी सगळे दर्शक प्रुडंट मिडिया आनी आमचे कडल्यान तुमकां परत एकदां वाडदिसाच्यो खूब खूब बरें. तुमकांय सगळ्यांक धन्यवाद. बरें सुंदर सुजलम गोंय जें आसा पळय न्ही तें आमकां पळोवपाक मेळपा जाय. जो भारत देशाचो एक बरो भाग प्रदेश आसा. किंवा हांव अशें म्हणन की तीळ भारत देशाचे अशे दारयेचे तीळ आसले जर जाय ती सुंदर दिसता. तशी भारत माता सुंदर दिसपा खातीर गोंय जें आसा पळय तें सुंदर जावपाक जाय. देव बरें. थँक्यू सर. थँक्यू.